दिली. आमचा गाव, आमच्या जमिनी. त्या जमिनी का विकल्यात, जमिनी का विकल्यात हे त्यांना माहित आहे, म्हणून त्यांना मी विचारतोय. कळलं? त्यांच्यानी ॲज अ दिग्दर्शक, ॲज अ अभिनय खूप काम केलं आहे नुसतं, पण त्याच्या सगळ्या अनुभवांचा फायदा आमच्या पिढीक मिळाला. ज्या फर्स्ट बॅचीन जवळजवळ 30 लोक असे असले की ज्यांच्यानी ऑलरेडी नाटकाच्या क्षेत्रात गोंयांत खूप काम केल्लें आणि ते सगळी जणू ती एक पिढीच थिएटर फॅकल्टीक जॉईन जाली. तेन्ना सरा कडल्यान आमी सेटार न्हिदप, कितें त्रास आसता हे सगळ्यो गोश्टी सगळे अशी थोर व्यक्ती, महान व्यक्ती, एक गुरुपेक्षा एक मनीस म्हणून आनी एक प्रामाणीक मनीस, क्लीन मनीस म्हाज्या जिवनान मेळ्ळे. आमकां सुद्दां शिकयतना तेणी केन्नाच भेदभाव असो करूंक ना, पूण जे कितें बरे गूण आसलेले ताका तो प्रोत्साहन दितालो आणि वायट गुण आहा ते फक्त काडपाक लायतालो एज अ एक्टर डेव्हलपमेंटा खातीर. आमी तेच्या बद्दल खूब अभिमान दिसता आमकां. एक आमच्या गांवचो बऱ्या व्हडल्या हेचेर गेलो आनी तेणी एक पायंडो नवीन घातलेलो आसा. देहदान करप म्हणजे सहसा कोण तसो तयार जायना, पूण